आज बरोबर एक 2-2.5 वर्सांपर्यंत या ग्राउंडाच्या उद्घाटनाचो कार्यक्रम करपाक सहयोग येतात ते पण खूप आनंद आहे. त्याच्याही पलीकडे केवळ एक ग्राउंडाचेर आम्ही अवलंबून ना, आमकां ह्या भागांचे वेगवेगळे ग्राउंड आसात ते विकसीत करपाचे आसा. आता आमदारांच्या पद्दतीन सांगलें आमचो तुमचो केळबाय ग्राउंड जो आसा तो कंप्लीट जावन ताचें उद्घाटन जाल्लें आसा. हातुर्लेचो ग्राउंड आसा ताचें 64 लाखाचें टेंडर जाल्लें आसा. तोय केन्ना तरी अवया दिसान सुरवात करता. स्टुडंटचा ग्राउंड जो 2,42,00,000 खर्च करून काम जवळ चालू झालं आसा. ते जवळ आमदारान सांगलें तशें जवळ 80% कामे कंप्लीट जाल्लें आसा. आज ताबो ह्या खात्याचो सांबाळटा आसतनाच गर्वान अभिमानान सांगपाक दिसता की फाटल्या सादारणशा 30-40 वर्सां जे गोंयाक इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळना ते अवघ्या 5 वर्साच्या कालखंडात आम्ही दिवपाची तयार सरकारान तयार दवरलेली आसा. हाज्या वेल्यान लक्षात धरात मग कामाची स्पीड कितली आसा ती. आणि त्यामुळे की आम्ही केवळ शहरातले ग्राउंड विकसित केले म्हणून आम्ही योग्य रावचुना. आमकां गावातले अशे अनेक विलेज पंचायतीचे अशा तरेचे ग्राउंड विकसित करपाचे आसा. आज इतलो बरो ग्राउंड तुमकां मेळ्ळो आसा. या वाठारांतल्या तरुण युवकांनी या ग्राउंडाचो योग्य पद्धतीन जर ताचो उपयोग करून घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्यांतले बरे खेळगडे सुद्दां ह्या भागांतल्यान मये भागांतल्यान जावं तयार जावचे की हे आमची अपेक्षा आसा. आमकां आयज खुशी भोगता हो जो ग्राउंड आसा गेली कितले वर्सां प्रलंबीत आसलो. एक वेवस्थीत बरो ग्राउंड आसा पूण तितून जी सुदारणा जावपाक जाय आसली ती सुदारणा आज घडोवन येयल्ली आसा. तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या दृश्टीन ही एक बरी गजाल आसा. दुसरो आमचो चोडण पंचायतींतलो जो ग्राउंड आसा चामेरेम चोडण ह्या ग्राउंडाचे जवळ जवळ 80% काम पूर्णत्वाक आयिल्लें आसा. आनी काही दिसांनी ह्या ग्राउंडाचें उद्घाटन करपाक आमकां सगळ्यांक वचचें पडटलें. जेन्ना ह्या ग्राउंडाचेर हिरवळ नाशिल्ली आनी ड्रेसिंग रुमाच्यो फेसिलिटी नाशिल्ल्यो, बसपाक सारकी जागा नाशिल्ली, वयले दोंगराचें उदक ग्राउंडाचेर येतालें आनी ग्राउंड व्हांवन वतालो. कितलेशे फावटी हाची माती घातिल्ली आनी घातिल्ली माती गटर सिस्टम नाशिल्ले कारणान व्हांवन वताली आनी खेळगड्यांक असुविधा जाताली. त्यो सगळ्यो असुविधा आतां पयस जाल्ल्यो आसात. इतले सोबीत सुंदर ग्राउंड जशें एखाद्या सिटीन सुद्दां गोंयच्या आसपाचें ना अशा पद्धतीचे मैदान हांगा मये गांवांत केलबाय वाडा हांगा जाल्लें आसा.